Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोविड-19 दुयेंसांतल्यान आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक बरो जालो. ताका डिस्चार्ज मेळ्ळो. एकदम फिट पयला आशिल्लो सो चड दीस रावलो रेस्ट घेतली आनी थोडी रेस्ट घेवपाची गरज आसा आनी टोटल रिपोर्ट्स 100% बरे आसा आनी प्रत्येक 7-8 दीस रेस्ट केले नंतर काम करपाक शकता. तुमचे सगळ्यांचे आभार. तुमी बरा थँक्यू सगळ्या. आज चड उलयना. कोविड हॉस्पिटलां फूल जावंक लागिल्ल्यान मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतली कोविड-19 वेवस्था बेगीन जाग्यार घालूंक हालचाली सुरू जाल्यात. आरोग्य मंत्र्यान इन्स्पेक्शन केलें. आरोग्य सचिव नीला मोहनान कोविड काळात बरें काम केलां. ती आनीक 6 म्हयने उरूंक जाय म्हूण आमदार सुदीन मागता. आनी हेच हांव लॉकडावन पिरियडाक सांगपाचो प्रयत्न करता आनी हांवें सांगिल्लें की नॉर्थ गोवा सायडीन 1000 बेडाचें नवें हॉस्पिटल तयार करा. अजून पसून हें हॉस्पिटल तयार जावना. तातूंत आतां सेक्रेटरी जी आमची हेल्थ मॅडम नीला मोहनन आसा ती ऑलरेडी ट्रान्सफर जाली कारण तिणें केल्लें काम आज आमकां गोंयांत दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान. सो इतर तिचे कडेन जे डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी त्या खातीर तिका रिलीव करची काय कितें हें गव्हर्मेंटान विचार करपाक जाय. कारण बरें काम फुडले 6 म्हयने पर्यंत जर ती उरत म्हणजे एटलिस्ट डिसेंबर पर्यंत जाल्यार हो जो कोविड-19 संसर्ग रोग जो पसरत आसा तो खंय तरी कंट्रोल जावपाक तिच्या सारक्या ऑफिसरांची आमकां गरज आसा. प्लाझ्मा डोनेशनाचेर दिवचले मार्गदर्शन कार्यावळ जाली. हेल्थ वर्करांचो भोवमान केलो. यू कॅन गिव्ह आफ्टर 7 days to 15 days जर परत दिवंक मेळटा म्हणजे तुका कांयच ताचो त्रास जायना. म्हणजे पेशंटान फाटल्या फाट सांगला ताणें काडले आनी तो मागीर कामाक गेलो. सो इट इज हार्डली इट डजंट मॅटर मच. सो पेशंटाक लॉस कांय ना भितर. फक्त थोड्यांक वायट दिसता की आमी सफर जाले आनी आमचो आतां गैरफायदो घेतात. I had requested all my talatis to contact them, and our talatis have done a very good job by contacting all the COVID recovered patients, and likewise around 60 COVID recovered patient details we have submitted to the district collector. We will be arranging transportation facilities to these COVID recovered patients, and we will depute them at the health department to donate their plasma. मेन पार्ट हातूंतलें कितें तें प्लाझ्मा म्हणल्यार एक प्रकारची वखद शें जावन आसा. सो इट्स टायप ऑफ अ ड्रग, एंटीवायरल ड्रग टायप ऑफ थिंग. सो दॅट वेन वी गीव ती बाकीची वखदां कमी लागतात आनी जे त्या पेशंटांक जी कॉम्प्लिकेशन जातली ती खूब कमी जातात. पयलीं प्लाझ्मा म्हणल्यार सामको भंय दिसतालो म्हणजे बाबा कितें खंयचो आंगाचो पार्ट काडून दिता काय कितें अशें दिसतालें आमकां. पूण आतां आमकां डॉक्टर उत्तम देसायान सांगलें की प्लाझ्मा डोनेशन म्हणजे कांय न्ही फक्त ब्लडाचेर ते 150 ml काडटा आनी तातूंतल्यान जे लो ब्लड सेल एंटीबॉडीज आसा ते काडून दिता आनी ताच्या खातीर कोणाचो जीव वाचपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.